जेसु मोगाला आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवून दारा आराधन तुका ओंड्या रूपार तूं लिपोणासा दैवीक तू सोमोग वाटून आसा उंड्या रूपार तूं लिपोणासा दैवीक तू सोमोग वाटून आसा कुर्पेन तू आमकां नेटून आसा कुर्पेन तू आमकां नेटून आसा पोवी सांगा तुजो देवूण आसा पोवी तुजो सांगा देवूण आसा जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवून दारा आराधन तुका स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सुम्या जेजू तू गोडी बोरो सोम्या जेसु तू गोडी बोरो तू सामचे जिनेसो एकच तारो तू सामच्या जिनेसो एकच तारो जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवून दारा आराधन तुका हालेलुया 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 हालेलुया
आनी भयणीनो, परत या प्रशांत वेळार या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी परत आजार आसा. आमी गायलेलीं ती गिताचीं उतरां उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय, कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र सांगात तुजो दिवन आसाय. वय मोगाळ भावां आनी भयणी, आमच्या दोळ्यांक उंडो दिसता तरी ह्या उंड्यांत लिपोवन आसा. दैवीक सांगात तसो ह्या घडये आमकां अरियेक लेगीत दिवन आसा. आनी ह्या साक्रामेंतांत हांव न्हू तो कुरपेचो शिवर आमचेर अरियेकल्याचेर वतून आसा. तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव, आमचो धनी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या देखून एक घडी सगळे आमच्या तकल्यो बागावया. त्या सोमया मुखार आमी कालती जावया मोगाचे न्हू. पातयेनीन बावर्तान काळजान तावन वो देव आमचो, वो जिवंत देव आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच आजार आसा हें सत बावर्तान पातयेनीन ओळखून घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी त्या देखून ताचे मुखार आमी कालती जावया. कालतेपणान आमचे तकले आमी बागावया आनी ह्या सोमयाक काळजान तावन आमी आराधन करया, नामान करया. सर्वस्व आमकांत ताच्या पांयान ताळें ह्या घडये समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. प्रत्येक जाण हांगासर येता आसतना त्या सोमयाचेर पातयेवन आयलाय, त्या सोमयाचेर विश्वास दवरून आयलाय आनी सोमया लागीं उलोवंक आयलाय. जे कितें सोमयाक ह्या घडये तुज्या काळजा मनांत हांव समर्पण करूंक आशेताय तें सगळें तुजे तकले बागायतना तुजें समर्पण त्या सोमयाक कर. काळजान तावन तुजी मागणी, तुजी तेसावां, तुजी बोगणां त्या सोमया मुखार दवर आनी सोमया मुखार तकले बागोवन खालतेपणान त्या सोमयाचे हासरपण वळखून एक घडी त्या सोमयाक आमी नामान करया, आमी आराधन करया. ताचे बगर हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगासून. वय मोगाच्या बाबा भयणी, ताचे बगार हेर कोण आसा आमकां सांगात दिवंक, आमकां बुजोवंक, आमकां धैर्य दिवंक, आमचे जिवीत चलोवन व्हरूंक. तसो आमचो जिवो देव, आमचो जिवंत देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी करया. एजेकेल प्रवादी अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 2 तावन आमी वाचलें जाल्यार अशीं सोबीत उतरां थंयसर आसात. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरल्लें देखून तुवें म्हळें हांव एक देव, दर्या मदें देवाचे सद्रेक हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तुजे जानवायन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तगाय जोडल्याय. तुज्या भांडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची ग्रेस्तगाय वाडयली आनी तुजे ग्रेस्तगाय लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें आनी निश्ठूर आसात त्या घराण्यांक हाडटलो आनी ते तुजे जानवायेचेर तालवार उखलतले आनी तुजे वैभव बसयतले. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एका निजा देवाक, जिवंत देवाक इन्कार करन जर तर आमी म्हणटा जाल्यार हांवचो देव, म्हज्या जानवायन, म्हज्या गिन्यानान हांवें जायतें जोडलां, जायतें पुजायलां, हें म्हजें 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 हांवें केल्लें, या हांवें जोडोल्लें. जर तर तुजो अहंकार, तुजी बाडाय, तुजें गर्व, तुजें ओडपण ह्या देवा मुखार दाखयशी आनी आपुणून तूं देव म्हणून कळयशी जाल्यार तुजें सत्यानाश जातलें, कित्याक तूं देव न्हय. हें सत एजेकियल प्रवादी आमकां उगडापें करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी देव न्हय,
आमी मनशां आमी किरकोळ रसनादाची तो आमचो देव महिमेवंत देव वैभवान भरलेलो देव आणि ताने आमचे जिवीत हर एका घडये हर एका दिसा सोलोन वरचे तो ना आमचे जिविताक अर्थ ना आमचे जिवीत रिते मोगाल भावानो आणि बहिणीनो तरीकून तो कीर्तन 130:9 वाक्य 7 आणि 8 अशें म्हणटा तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हण वसो तुजे मुखलो हांव खंय म्हण फळाफळ घेवं सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय तारीकून मोगाल बाबा आनी भयणी वयर गेल्यार तो आसा पाताळा गेल्यार तो आसा सगळ्यांनीतल्यानी तोच ताचीच रास जोडकी ताचीच पदवी ताचीच महिमा ताच्या दोळ्या मुखले आमी खंयच नापाई जावंक खंयसर आमी लिपोवंक साध्य ना तारीकून तूं सा पावलान म्हणली ती उतरां सोबीत आमी जी येयल्यारी सोमियाची आमी मेल्यारी सोमियाची ह्या संवसारांत आमी आसतना सोमियाची सोमिया खातीर आमी जियोवचे सोमिया सांगात आमी जियोवचे आनी वयर सर्गार गेल्या उपरांत ताच्या आजारपणांत ताच्या सांगाता आमी जियोवचे मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचे जिवीत तें जावन आसा ताचे विणे आमी कितेंच खंय वचो कितेंच करूंक साध्य ना तरी करून आमचे जिवीत ताका आमी ओळखून घेवचें ताका मान करचें ताका स्तुती करचें तरी करून तूं कीर्तन 140:5 म्हणटा वाक्य 1 तावन देवा म्हज्या राया हांव तुका वाखाणता तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता तुजें नांव हांव वाखाणता त्या देखून आमी हर एका घडये हर एका दिसा इतलें म्हणयेत देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका वाखाणता हांव तुका दिन वाचता हांव तुजो उपकार आठयता कित्याक हें जिवीत तुजें तुवें दिल्लें देणें तुवें हें जिवीत म्हजें सोलोन वचचें सर्वस्व तुमचो ताचे बागार आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू तरी करून एक घडी सगळां आमचे दोळे आमी दामपिया आमचे दोनी हात एक घडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाल भावा आनी भयणी आमचे काळीज मौन आमी उक्तें करया हे जेजू लागीं एक घडी आमी उलोवया मोगाच्या भावा आनी भयणी कीर्तन 130:9 वाक्य 7 आनी 8 म्हणटा तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हण वसो तुजे मुखलो हांव खंय म्हण फळाफळ घेवं सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय मोगाल बाबा भयणी सगळ्यांनी तूं आसा म्हाका आनी तुका वळखता म्हज्या आनी तुज्या नांवान आमचे सांगता हर एका घडये हर एका दिसा रावता तंतू आमचे जिवीत संपूर्ण चलोन वरचें ताणें हांवें वा तुवें न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून आमची खालसा मना उक्ती करया ताची सकत ताचें ओडपण ताची महिमा ताची पदवी आमी ओळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी एक घडी ताचे कडेन उलोवया आमची खास जमान आमी उक्ती करया ताचे कडेन आमी उलोवया कितें ताका सांगूंक जाय कितें ताचे कडेन उलोवंक जाय एका आवय कडेन उलयल्ल्या भाशेन एका बापाय कडेन आमची भोगणां उसारलेल्या भाशेन आमच्या सांगात वाडल्या भावंडां कडेन आमी संभाशण करच्या त्या भोगणांनी त्या रितीन एका इश्टा कडेन आमचें काळीज उक्तें गेल्ल्या त्या भाशेन आमची खास जमान आमी उक्ती करया मोगाच्या भावा आनी भयणी बापाय सारको बापाय जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा आवय सारक्या खालस असो मोवाळ खालतो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा भावा भयणी सारको आमकां सांगात दिवचो ताची बुजां आमची तकली बागाव दिवचो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा एका इश्टा भाशेन ताचें काळीज आमकां उक्तेंगन त्या काळजांतावन मोग आमच्या जिविताक वाळसो करचो तो इश्ट आमचे खातीर जीव दिल्लो तो खरो इश्ट जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा तेदून एक घडी ताचे कडेन उलोवया
एक घडी आमी सांगया आमची भोगना, आमची खालसा मनाची भोगना, आमची दूख, आमची एक सरपण, आमचे समस्ये, आमची पिडा शिडा, सर्वस्व आमचे सगळे काळीज ताच्या पांयां तळ आमी उक्तें करया आनी मौनपणी थोड्यो घडयो ते जेजू कडेन आमी उलोवया. आमकांत ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. मोगाच्या भवानी भयणी, मोगाळ भवानी भयणी, तर त्या देवाची आमच्या सोम्याची स्तुती करून आमी गव्या गीत आराधने देवा पान नंबर 42 आनी आमच्या खालसा मनांत हांव न्हू आमच्या मोगाळ इश्टाक, आमच्या मोगाळ बापाय सारक्या बापायक, आवय सारक्या काळजाच्या आवयक, आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक, आमकां समजोवच्या आमच्या इश्टाक आमी आराधन करून नमान करून आमकां समर्पण करून हें गीत आमी गावया. उबी रावया. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 34. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. आमी दुखांत बुडल्या वेळार आमचो हात नसलोंसो, आमच्या कश्टांच्या समस्याच्या वेळार आमच्या बगलेक रावून आमचे जिवीत चलोनसो तसो परमोन्नत देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. एका बळवंत खांब्या बरी, एका बळवंत शिपाया बरी आमकां सांगत दिवचो आमचो इश्ट जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. आमचे धांवन, आमचे पाताक, आमचे उणेपण ते पयस केल्लो, पाताकचे ते मूळ आमचे धांवन नापायस केल्लो. आमचे पिडे वेळार आमकां भलायकी दिवचो, भलायकेचो वैज जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आमी मागिल्ल्या वेळार आयकता, मागिल्लें दिता, आमच्या मागण्याक जबाब दिवचो
आम्ही मागले आमकां पावपाशें करचो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा त्या सोमयाक आमी नमान करुया त्या सोमयाक आमी आराधन करुया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 आराधने तुझे हजरपण आम्ही ओळखून घेता सोम्या तुका आम्ही नमान करता तुका आम्ही आराधन करता तू आमचो सोडवणदार तू आमचो बळवंत रक्षक तू आमचो शिपाई आमच्या बगलेक आसाय आमचे दिसपते जिवीत तू चलोवन वताय आमकां हर एक लेगीत तुज्या कृपे बळान भरताय तू आमचो सोडवणदार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो रक्षक तुका जावं नमान तुका जावं आराधन सोम्या जेजू क्रिस्ता या घडये हांगासर हजर अशें आमी हर एकली आमकांत तुज्या पांयां तळा समर्पण करता विविध माध्यम आमारी पाती आराधनान वांटेली जावची आमी हर एकली तुज्या पांयां तळा आमकां समर्पण करता आमचे कुटुंबां समर्पण करता जे कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांकां समर्पण करता सोम्या जेजू तुजी काकुलतीची नजर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता तांच्या हर एकल्याचेर आसूं दी सोम्या तुजी कृपा आमच्या आनी तांच्या जिविता वाळून दी सोम्या जे कितें आमकां गरज आसा ह्या आराधना मारी पातो लाभय सोम्या प्रत्येक जण विविध कश्टांक संकश्टांक पिडे शिडेक वळख जाल्ल्यांक तो पाव सोम्या प्रत्येक जण कॅन्सर पिडेन वळवळच्या त्या आमच्या बहिणी सिंथिया खातीर आज आमी विशेष तरान मागता तिका तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तिका आपोर सोम्या तुजी सकत तिच्या कुडींत वाळून दी सोम्या विशेष कृपा ती वाळून दी सोम्या त्या कुडींत भलायकी बरेपण मेळोवन दी सोम्या प्रत्येक जण तिचे कश्ट सोसूंक तुजो सांगात तिका लाभय सोम्या तू जीव देव तू जिवंत देव तू बळवंत देव सोम्या जेजू आमच्या सांगात तू आसाय तुज्या हजरपण आमी वळखता तुका आमी नमान करता सोम्या तुका जावं मान आनी होगळाप तुका जावं महिमा आनी आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो जुआंव सोवांजेल आदेश 14 वाक्य 13 आनी 14 अशें म्हणटा बापाची महिमा पुता मारी पात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो कितेंय म्हजे नांवी मागशा जाल्यार हांव तें सक्तेन त्या नांवा मारी पात आमी कितेंय मागलें जाल्यार जेजू म्हणटा तें हांव तुमकां दितलो जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें म्हज्या नांवाच्या सक्तेन म्हज्या नांवाच्या बळान तें कितें तुमी मागतात तें हर एक तुमकां मेळटलें म्हूण तेलगू मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या दिसपत जिवितांत आमच्या कातोलीक भावार्था प्रमाणे वा आमच्या मिसाची खंयची मागणी जावंक पुरो आमी सुरवात केल्ली आखेर करचें जेजूच्या नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन म्हणून आमी म्हणटा हर एक मागणें तें जेजूच्या नांवान आमी आखेर करता जेजूच्या नांवा मारी पात आमी मागचें कित्याक त्या नांवाची सकत त्या नांवाचें बळ अगणीत जावन आसा तें नांव उलो मारल्यार असर्यां अद्भुतां आमच्या जिवितांत घडटात मोगाल भवनो आनी भयणीनो थोड्या दिसां आदीं एक क्रिस्तांव कुटाम हांगाचें कोडयालचें तांच्या फ्लॅटाक येवन तांच्या घरा येवन तांचे खातीर मागोवंक विचारतलीं
ताच्या घरान कितेंय इल्लेशे उपाद आसात, कितेंय इल्लेशे जिवीत सोमान ना, त्या घरा भितर कितेंय खाऊची न्ही त्या घरा वा त्या फ्लॅटांत आसा, तेन्ना तुमी येवन मागा जाय. जेजूच्या नांवान तुमी मागा जाय. ह्या पातयेनी क्रिस्तांव भाव भयणी जाल्यार त्या जेजूच्या नांवान तुमी ये जाय. जेजूच्या नांवान आमच्या घरा येवन मागणें करी जाय. आनी तो वळ कितेंय उणेपण आसा जाल्यार आमच्या घरांतले आमच्या कुटुंबांतले भरती जातले म्हणली तांची एक ती पातयेनी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून पळया आमच्या इगर्जांक, आमच्या मागण्याच्या केंद्रांक खंय गेले जाल्यार लोक वाळून आसा. जावं बरो क्रिस्तांव तशेंच इतर क्रिस्तांवांय दुसरी येतात, कित्याक जेजूच्या नांवान उलो मारल्यार, जेजूच्या नांवान मागल्यार मेळटा म्हणली पातयेनी. आनी साबारांक तांच्या जिवितांत मेळ्ळलो अणभोग आसा. आनी त्या लागून एक पटी मेळ्ळलो अणभोग तो परत परत तांचो भावार्थ तांचे पातयेनी जिवो केला. आनी त्या लागून सबाज जाणां थंयसर वाळून येतात पळोवंक आनी ते अणभोग भोगच्या खातीर. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या लागून आमकां दिल्ल्या सर्व नांवां प्रास व्हरतें नांव बळवंत नांव जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव. लुकास वांजेल अध्याय 10 वाक्य 17. जेजून 72 जाणांक विसलें आनी 72 जाणांक मिसावाक धाडलें. आनी एक गेल्ले 72 जण मिसांव केले आनी मिसांव करून फाटी आयिल्ल्या वेळार ह्या वांजेलांतलीं उतरां आमी वाचलें जाल्यार लुकास वांजेल अध्याय 10 वाक्य 17 अशें म्हणटा, 72 जण संतोशान फाटी आयले आनी तांणी म्हळें, सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवसा सयत आमकां काल जातात. सोम्या तुजें नांव काडल्यार, तुजें नांव उलो मारल्यार, तुजें नांव काडल्यार देवसा सयत काल जातात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या नांवाची सकत, त्या नांवाची पदवी आनी त्या देखून आमी कातोलिकां व्हडपण बघा जाय, अभिमान बघा जाय. हर एक पटी आमी तें नांव उलो मारता, जेजू 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 म्हणून तें नांव उलो मारता. आनी त्या नांवाची सकत आमच्या जिवितांत आमी अणभोग आमी करना आसा मोगाचें न्हू. त्या नांवाक आमी उलो मारल्यार आमच्या जिवितांतले पाताक उणेपण सगळें धुवन येता. आपोस्तलांची कृत्यां अध्याय 2 वाक्य 30 आनी 8 म्हणटा, तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बक्षांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान घेवं. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान घेवं, जेजूच्या नांवान नितळ जावं आनी तुमकां जिवितान. आनी मुंदरसून आपोस्तलांची कृत्यां अध्याय 3 वाक्य 6 म्हणटा, हे पेद्रो आनी जुआंव त्या दोनपरांच्या वेळार देवळाक गेल्ले आनी त्या देवळाच्या बागलार एक थोंडो मनीस हर एक पटी बसून भीक मागतलो. आनी एक दीस पेद्रो आनी जुआंव ह्या दोनपरांच्या वेळार देवळाक मागणें करूंक वता आसतना येयी दोगी मनीस मागल्यार कांय मनी दितले म्हणल्या पातयेनी तो थोंटो हांचे कडेन भीक मागता. थवळ पेद्रोन म्हणलीं उतरां, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. ताणें म्हणलें उतरां, रुपें वा भांगार म्हजे लागीं ना, पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव तुका दितां. जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितांत कोणीय आमचे लागीं कितेंय सांगलें जाल्यार, कोणीय आमचे लागीं मागूंक विचारलें जाल्यार आज कोणाय की आस्त बदीक पयशे भांगार दिजे म्हण ना मोगाचें. जेजूच्या नांवान एक बेसांव, जेजूच्या नांवान एक मागणें, जेजूच्या नांवान एक उतार आमी उलयलें जाल्यार तांच्या जिवितांत आश्चर्य अद्भुतां करता, तांकां भलायकी बरेंपण दिता. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमी धैर्य पावपाचें, आमी भावार्थ घट करी जाय आनी त्या नांवान आमी मागोवंक जाय. तांचे खातीर आमी मागोवंक जाय. तांच्या कपलार जावंक पुरो त्या नांवान आमी कुरीस काडी जाय आनी त्या नांवान आमी कितें करता तें मेळटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें खंडीत घडटा आमी भावार्थान पातयेनी केल्ल्या वेळार. त्या देखून तूं धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 4 वाक्य 30 म्हणटा, तुज्या भाग्यवंत पुन्हा जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, खुणां आनी आश्चर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. त्या देखून आमी इतलेंत मागोवंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, खुणां आनी आश्चर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. त्या जेजू कडेन ताचो आदार,
ताची सकत आमचेर त्या नांवाचें बळ आमच्या जिवितान अनुभव करूं आमकां कृपा दी, आमकां बेसांवां दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तर एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू परात. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उधारे दवरया. जेजूचें नांव बळवंत नांव, जेजूचें नांव सत्यवंत नांव. त्या नांवान आमी मागल्यार असर्या अद्भुतां आमच्या जिवितान घडटात. आमी मागलें आमकां मेळटा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून तूं जेजून म्हणलें, म्हज्या नांवान तुमी मागशा जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तर हो वेळ आमचो. जेजूचें नांव आमी उलो मारया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हज्या आनी तुज्या वांटात हांव जेजू म्हणलें तें नांव भायर सरोन दी. जेजूक आमी उलो मारया. आनी त्या जेजूच्या नांवान कितें मागोवंक आसा, ते जेजू लागीं कितें सांगूंक आसा, ह्या घडी आमी तेज्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. जेरामाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 6 म्हणटा, सर्वेस्परा तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तूं व्हरतो तुजें नांव पदवेन व्हरतें. सर्वेस्परा तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तूं व्हरतो तुजें नांव पदवेन व्हरतें. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी, जेजूचें नांव तें पदवेन व्हरतें. तें महिमेवंत नांव, तें नांव आज्यापा अद्भुतां करचें नांव. मोगाच्या भावा भयणी, पातयेनीन त्या नांवाक उलो मार. त्या नांवान तुका कितें मागोवंक आसा, कोणा खातीर मागोवंक आसा, ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या नांवान आमी मागया, जेजूच्या नांवान आमी मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या जेजू कडेन त्या नांवा मारिपात आमी मागया, पातयेनीन मागया मोगाचें न्हू. मागल्यार आमकां मेळटा मोगाचें न्हू. त्या देखून तूं इसाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 26 वाक्य 4, सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडाप. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. ह्या खडपा मुखार आमी बसून आसा. मोगाल भावा आनी भयणी, सर्वेस्परा देवा मुखार ह्या खडपा मुखार आमी बसून आसा. ताचेर विश्वास दवर, ताचेर पातयेनी दवर. त्या नांवान उलो मार. त्या नांवान कितें मागोवंक जाय, ह्या घडये माग. मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या काळजांत हांव कोणें तुज्या लागीं मागोवंक सांगला जाल्यार तांकां ह्या घडये त्या सुमयेच्या पांयदाळ हाड. त्या नांवाच्या सक्तीन, त्या नांवाच्या बळान तांकां समर्पण कर. मोगाच्या भावा भयणी, तुजे खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आसा जाल्यार ह्या घडये त्या नांवान माग. त्या नांवान तुजें कुटाम, तुज्या मोगाच्यांक त्या जेजूच्या पांयदाळ हाड, समर्पण कर आनी माग. ह्या घडये ते दोनी हात आमच्या मुखार उधारे दवर. पातयेनीन भावार्थान त्या नांवाक आमी उलो मारया. मोगाच्या भावा भयणी, त्या नांवाच्या सत्येक आमी उलो मारया. त्या नांवाच्या पदवेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया बसुल्ल्या कडेन आमी त्या नांवान कोणाक गूण जावंक जाय, कोणाक बरेपण लाभोवंक जाय. ह्या घडये कोण आमच्या मतींत आसात, जावं आमच्या कुटुंबाची, आमच्या मोगाची, आमच्या वळखीची, तांचो उडास काडया. त्या नांवान, त्या नांवाची पदवी महिमा ह्या घडये तांच्या कुडीक तांच्या जिविता वालच्या खातीर त्या नांवाच्या सक्तीन आमी मागया. एक घडी मौनपणी आमी मागया. कितें कोणा खातीर मागूंक जाय, त्या नांवाच्या सक्तीन त्या नांवा मारिपात एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. पातयेनीन मागया, भावार्थान मागया. मागलें मेळटा. जेजून म्हळा, मागशा जाल्यार म्हज्या नांवान हांव तुमकां दितलो. जेजू दिता. तुका पातयेनी भावार्थ आसा जाल्यार खंडीत मेळटा. त्या देखून ह्या घडये त्या जेजूच्या नांवान, त्या नांवाच्या सक्तीन आमी मागया मोगाचें न्हू. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या जेजूच्या नांवाची सकत, त्या जेजूच्या नांवाची पदवी, त्या जेजूच्या नांवाची महिमा वाखानून त्या जेजूच्या नांवाक मान गौरव दिवन गावया गीत सुमयाचें नांव पान नंबर 41. उबे रावया आमी. उबे रावन थाळयो पेटून आमच्या खालसा मनांत हांव मोगाल भवन आनी भयणीनो संपूर्ण तरान त्या नांवाची स्तुती आमी करया. त्या नांवाक आमी महिमा दिवया. ह्या घडये प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमी कोणा खातीर मागला, तांच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां करचे खातीर आमचे सगळे धन मन सुमयेच्या पांयदाळ आमी हाडया, समर्पण करया मोगाचें न्हू. आनी त्या नांवाक महिमा दिवन त्या नांवाची स्तुती गावन आमी गावया मोगाचें न्हू. सौम्याचे नाव आम्ही गावया, सौम्याची स्तुती करया. सौम्याच्या नावा महिमा दिवो
स्तुतीताची करूया स्तुतीताची करूया सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुतीताची करूया स्तुतीताची करूया कितने बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव सगळं लोक घसता ताका सगळ्या गावान गाव संसारार ताचे नाव सदा सदैव साव रस्ता म्हाका वाकाणू देखून गायता हांव कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव सगळो लोक घसता ताका सगळ्या गावान गाव संसारार ताचे नाव सदैव सदैव साव रस्ता म्हाका वाकाणू देखून गायता हांव सौम्याचे नाव आमी गावया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देव मोहिताची करूया स्तुतीताची करूया सोमेस्तां बरें केल्लें सोमियाचे नांव पिडेस्तां खूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोमेस्तां बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्तां खूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सौम्याचे नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देव स्तुतीताची करूया स्तुतीताची करूया स्तुतीताची करूया स्तुतीताची करूया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो जरामाया प्रवादी अध्याय 20 आणि 3 वाक्य 20 आणि 9 म्हणता मुझे उतार उज्या सारखे नाही गाय उलयता तो सर्वेस बरो थंय खडपां पडतलें आतोडे सारखे नाही गाय मोगाल भवन आणि बहिणीनो देवाचें उतार सक्तेवंत देवाचें उतार खडप पडूंक सकतात असलें या देवाच्या उतरांच्या सक्तेन अद्भुतां आश्चर्यां घडतात असलें तें देवाचें उतार जिवें आनी खरें तर आतां देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करूंक वेता तर हें देवाचें उतार परगट करच्या ह्या आमच्या भावा खातीर विशेश तरान आमी मागता आसतना हें देवाचें उतार आमच्या खालसा मनांनी घेवच्या खातीर तेकून आमी परत एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया मुखार भवन आनी भयणीनो सुमयाच्या आत्म्याच्या सक्तेन आमची खालसा मनां उगडूंक आनी ते देवाचे उतार आमच्या खालसा मनांनी रोमोवंक त्या देवाच्या उतराची सकत ह्या घडये आमी आमकां अनुभव जावच्याक त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी दादोसपण जावच्याक जोडच्याक ते देवाचे उतार तसो प्रभाव आमचेर आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर घालून दी म्हणून हे देवाचे उतार घेवंक आमकां आमी आयती करया ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ
ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿತ್ತು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ वाक्यವು अति रम्यवाಗಿದೆ. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 13वा अध्याय 23व्या वाक्यातावन 28 वाक्य. थवळ कोणा एकल्यान ताचे लागी विचारलें, सोमिया बाचाव जाताली ती थोडी समू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवटांतल्यान भितर सरोंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर सरोंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पोटी गोरसो धनी उठोन दाराक कीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमिया सोमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयचें तें हांव नेणा. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसलेल्या आनी आमच्या बिदिनी तुवें शिकयलें. पूण तो तुमकां परतून सांगतलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नेणा. खोटेपण आदारतलो चला, तुमी समेस्त मुजे सरसलीं. अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी हे सर प्रवादी देवाच्या राजांत आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दान किर्लितल्यात. देवाचें उतार हें. आमी जाणाव जेजूच्या नांवाचें कितलें म्हत्व म्हणून येदळसो पाद्रापान आराधना वेळार सांगलें. आतां आमी नियाळ करतले जेजू जावन आसा वाट सर्गाक वेची. आनी जेजू म्हणटा हो दारवटो सर्गाक वेसो मुस्तो अशीर म्हणटा. हांगासर म्हजे आनी तुजे मुखार आसचे एक सवाल. जेजू मोगाळ देव, मोगाळ देवाची कृपा आसा, देवाची काकुळट आसा, तर इतलें पुरो आसल्यार सर्गार वेसो दारवटो कित्याक अशीर म्हणलें, एक व्हडलें सवाल. जर तर देव मुस्तो मोगाळ, मुस्तो दयाळ, मुस्तो बरो, मुस्तो काकूळ दाखयता, मुस्तो ताजी कृपा आसा, तरी पूण एक सवाल स्वाभावीक तरान उपजाता, कित्या खातीर सर्गींक वेसो दारवटो अशीर जावन आसा म्हणून. जर तर एक गुरुत्वाकर्षण या नियम आसा, ताका आमी म्हणटा लॉ ऑफ ग्रॅविटी म्हणटा. ही लॉ ऑफ ग्रॅविटी ती आसा तर ती बदलूंक कोणाच्यानी जायना. दुसरी कितलीय नियम आमी केली तरी ते गुरुत्वाकर्षण कितें नियम आसा ते तशेंच उरता, ताका बदलावण ना. तशेंच आमचे कडेन रुपये या पयशे आसात, ताका नकली रुपये येतात, नकली करन्सी येता. ओरिजिनल नोटूच दुसरो, नकली साबार तरांचे आसूंक पुरो, पूण ओरिजिनल तो तसोच उरता, नकली 1000 रुपयाचे आसूंक पुरो. सवाल म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार, ह्या वाटेक ह्या सताक कित्याक गडी आसात गे म्हणलें, कित्या खातीर सताक गडी आसात गे म्हणलें सवाल. सत त्या वाटेनंत वसा जाय आमी, ताका कित्याक गडी दवरल्यात. इल्लें पयस गेल्यार रुंद वाट जाता, बारीकत्त अशेंत कित्याक वसाचें. विशय इतलोच. खंयचेंय एक सत आमी पळयलें जाल्यार हर एका सताक म्हणल्यार काय गडी आसात. सत म्हणल्यार गडी आसात. सता भायर कितें आसा फुटकेरपणो, ताका गडेसनान कितलेंय फटी उलयत, कितलेंय उलयत, ताका एंड ना.
पूण सत कितें आसा खंयच्याय संगतीन आमी पळया ते एक लिमिटेड ताका इतल्या मात्र ताका गड आसा ताचे की भायर आमकां वचोंक जाता तशें ना. आनी त्या देखून उदाहरण दिवचें जाल्यार काजारी जिवितांत पवित्र सक्रामंत म्हणटा दादलो आनी स्त्री एकामेका विश्वास जावन आसा जंय जर तर आनीक आसल्या लागीं आनीक आसले लागीं संबंद दवरलो जाल्यार तो एडल्ट्रस या अक्रम संबंद म्हणटा. जर तर काजार म्हणलें जिविताचो संबंद ना जाल्यार एका चल्यान कितल्याय चलयां कडेन संबंद दवरनासता, ह्या चली कितल्याय जाणां चल्या कडेन संबंद दवरनासता, ताका अंतच ना, ताका अंत ना. पूण काजारी जिवितांत तें सत जावन आसा एकल्यान दादल्यान स्त्रिये कडेन स्त्रियेन दादल्या कडेन मात्र एकामेका संबंद दवरूंक अवकाश. तशेंच जेजू जावन आसा एकच एक वाट सर्गार वेची. ही वाटे शिवाय 1000 जाण दुसरे वाटो आसूंक बरो दुसरे बऱ्यो तरान दिसूंक बरो ती खंयची वाटी सर्गाक व्हरना. ही वाट जेजूची एक वाट मात्र ती सर्गाक व्हरून पावची वाट. हाचे शिवाय दुसरी वाट ना, हाचे शिवाय दुसरी वाट ना. अशीर म्हणल्यार सो अर्थ ताका एटलिस्ट एक वाट आसा आमकां वचोंक एक सर्गाक एक वचोंक वाट आसा. जर तर आमच्या देशांत जाती पद्दती पयलीं आशिल्ले आमी जाणाव एका जातीन तो जल्मालो जाल्यार कितें केल्यार तो उंचल्या पावंड्याक तो पावोंक वचना. तो कितलोय गळोवन दी, कितलोय ताचे कडेन पयशे आसूं दी, कितलेय ताचे कडेन टॅलंट्स आसूं दी, कितलो बरो मनीस तो जावन दी, एका जातीर जल्मालो तो व्यक्ती कितें केल्यार तो उंचल्या वर्गाच्या हाका वचूंक साध्यच ना. तें पुरा डेडलॉक म्हणटा आमी, ताजें कांय करूंक साध्य ना. पूण हांगासर एक आसा स्वामी जेजू म्हणटा तुमकां सर्गाक वेची वाट जावन आसा एक अशीर वाट. ती जावन आसा जेजू आमकां सर्गाक व्हरून पावोवची वाट. आनी जेजून जर तर आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तकान जायते कडेन 2 संगती केदाळे जेजू आमच्या मुखार दवरता. बुस्तू कडेन अशीर वाट या रुंद वाट थंयसर 2 संगती, बऱ्या रुखाचो फळ आनी वायट रुखाचो फळ थंयसरी 2 संगती, नैतीक आनी अनैतीक, मागीर खडपाचेर गरबांचे आनी रेवेचेर गरबांचे, एकल्यान आयकोनचें आनी एकल्यान आयकोन पाळचें, विविध थंयसर हर एक कडेन 2 वांटे स्वामी जेजू करून आसा. थंयसर 11च्या झडतेच्या वेळार उजव्याक तो रावयता थोड्यांक आनी तांकां सांगता भुकेल्ल्या वेळार तुवें खावंक दिलें जेवंक दिलें, आनी एकल्याक 10व्याच्या काळाक म्हणटा तुवें कांयच दिवं नाय. खंयसर गेल्यार 2 संगती आमी पळयता. आनी हांगासरी जेजू क्रिस्त 2 संगती सांगता, एक बारीक वाट आनी एक रुंद वाट, बारीक वाट आनी रुंद वाट. आमकां आतां सवाल, आमकां जे व्हडलें सवाल, इतलें पुरा आमी भावार्थी आसा, संवसारार कितलोसो हजारो लोक भावार्थी आसा, तरी पूण आमकां सर्गाक वयची वाट ना गी. आमी बारीक वाटेर आसा गी, रुंद वाटेर आसा गी. आमकां मुस्तफुडें बगता आमी सत मानता जेजूक, त्या देखून आमी सर्गार वचोंक जाय. आमकां आमचेंत म्हणलें एका चिंतपाचेर आमी वळोन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 30 अध्याय 12 वाक्य म्हणटा, आसा एक पिळगी ती आपूण शुद्ध म्हूण लेखता पूण ती आपल्या मेळ्यांतली नितळ जावंक ना. मुस्तफुटी आमचो लोक आमी भाग्यवंत हर एकलो म्हूण चिंता, आमी खंडीत सर्गाक वेता म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा असली पिळगी मेळ्यांतली नितळ जावंक नातली पिळगी पूण आपणाच्या दोळ्यांत ती परिशुद्ध म्हणून चिंतून आसची ती. कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकांक खरी समजणी ना. ह्या लोकांक खंयचें सोमा खंयचें सूख म्हळें गुंतूनातल्या वरवीं आनी चिंतचें कितें म्हळ्यार हर एकल्यानी आमी करचें सोमा म्हणल्या चिंतपार आमी सर्गाक वेता म्हणटात. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा तशें जायना, तुमच्या रुंद वाटेन जायना, अशीर वाटेर वचाचें. समजूंक नातलें म्हळ्यार कितें. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत पौल रोमाकारांक बरयल्या 10व्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यान म्हणटा, देवाच्या भक्तींत तांकां आसा ती उमेद विशेश मनशाक हांव साक्ष दिता, पूण ती उमेद खरे समजणेचेर
बांधलेली नाही. मुस्तुबुटी आमकां बघता आमी जोश आसता, आमी इतले स्ट्रॉंग बावार्थी, आमी इतले क्रिस्तांव पावरफुल बारीक जेजूचे फाटलाव धरी म्हणून आमी चिंता. आनी सांभवले म्हणटा हांव सुसाक्ष दिता वो लोक इतलो एक इतले एक ते उमेदीर आसा की तांची उमेद हांव त्या विशयान हांव साक्ष दिता. पूण ह्या लोकांक सारकी समजणी ना. त्या देखून जेजू सांगता तुवें हांवें चिंतिल्ल्या बरी त्या रुंद वाटेर आसचें जायना, अशीर वाटेन ती जावन आसा सर्गाक वेची वाट. सर्गाक वेची वाट म्हणटा आसतना हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. मुस्तुबुटी आमी चिंतचें आमी बावार्थी त्या देखून आमी सर्गाक वेता, बावार्थी त्या देखून सर्गाक वेता. पवित्र पुस्तकांत आमी जर तर पळयलें जाल्यार सांज सुवांच्या 2 अध्यायान 23-24 वाक्यान पळयलें जाल्यार पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुसलेमान आसतना जेजून केल्लीं आश्चर्यां पळोवन साबार जाण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशां वळखता जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. साबार जाण जेजूक सतमानले आशिल्ले, पूण ह्या सतमानल्या मनशांक जेजू फातयोंक ना. आज आमच्या मतीन ती आसा इतलेंच, आमी सत मानता जेजूक. मस्त कडेन सांगता तुमी सत मानता न्ही गे सीदा तुमी सर्गाक, आनी आमच्या मतीन आमी क्रिस्तांव आमी पुरा सर्गाक. पूण जेजू खंयसर गी म्हाका तुका सांगता मोगाच्यान ती वाट जावन आसा तुवें आनी हांवें चिंतचे बरी न्ही. ती एक बारीक वाट. तूं सत मानताय देखून तूं सर्गार वेताय असल्या चिंतपान तूं वचून कितें कितें करचें जाल्यार तूं रुंद वाटेर आसाय, रुंद वाटेर आसाय. आनी मुस्तुबुटी आमकां बघता थोडे व्यक्ती अजापां करतात. आजुनूय ते मुस्तू वेळार मागण्या वेळार अजापां मुस्तू कडेन जातात आनी आमी चिंता आळे ताज्या मागण्याच्या पंगडा गेल्यार मुस्तू अजापां जातात. त्या देखून ती सारकी वाट म्हणून जायतलो लोक आमचो खंयसर अजापां जातात थंयसर वेता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ही हांकां ती वाट सारकी आसूंक जाय म्हणून ना. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सामतेवाच्या 17 अध्यायांत 21-23 वाक्य अशें म्हणटा म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगो आसना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटाले सोमिया सोमिया तुजे नवी आमी प्रवाद केला न्ही, तुजे नवी आमी देवसार दवंडयल्यात न्ही, तुजे नवी आमी असर्यां केल्यात न्ही. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लप जाल्ल्यान म्हजे तावन पयस राव. कित्याक ते अजाप करूंक शकतात आनी तरी पूण ते म्हणटा जेजू म्हणटा तुमी इतलीं अजापां गेल्यार हांव सांगता तुमी कोण म्हणून म्हाका वळखना म्हूण कित्याक सांगता. सामार्काच्या 16व्या अध्यायान 17-18 वाक्यान आमी पळयता सत मानतल्यांक असल्या आसऱ्यांची पदवी मेळटली, म्हजे नवी ते देवसार दवंडयतले, मारेकार बी वीक बी ते पियेत जाल्यार तांकां कितेंच जावचें ना, अन्य भाशांनी ते उलयतले, कोणाच्या माथ्यार ते हात दवरता ते गुण जातले, खंड जावन सत मानतल्यांक असल्याची पदवी दिल्या. पूण हांगासर जेजू म्हणटा ते सत मानतात त्या देखून हांवें तांकां पदवी दिल्या आनी जायते म्हज्या नांवान तें बरेंपण घडटा. कित्याक म्हज्या नांवान तें बरेंपण घडचें. पूण थंयसर अजापां जातात म्हणून ते कितें वाट तांकां सांगतात त्या वाटेन हांवान तूं वचोन जाल्यार या ते व्यक्तीक पळोवन आमी थंय वचोन जाल्यार खंयसर गे आमी सुकून पडटा मोगाच्यान. पवित्र पुस्तक सांगता आमची समजणी सारकी आसा जाय, आमचो भावार्थ मात असल्या पावाना समजणी वचून सारक्या रितीर गेल्यार मात्र जाता. त्या देखून स्वामी जेजू खंयी एक सारक्या रितीर एक सांगूंक अशें येता आनी म्हणटा दोगर बंदब्यांची एक उदाहरण दिवन तो म्हणटा तो एक एकलो खडपाचेर बांदलो आनी एकलो रेवेचेर बांदलो. मोठ्यान सांगचें जाल्यार सामातेवाच्या 7व्या अध्यायान 24 वाक्य म्हणटा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपाचेर बांदिल्लें एका बुदवंत मनशा बरी, आनी जो कोण तो पवित्र पुस्तक सांगता जो कोण ते त्या प्रकार आयकता पूण पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदिल्ल्या एका हेड्डा बरी. हांगासर आमकां खंयसर गी उडास दवरूंक जाय मोगाच्यान. जायते वटी आमकां सांगतात आमी देवाचें उतार केदार आयकता, देवाचें उतार वाचता, आमी सीदा सर्गाक वेता. खंय गी आमकां आमी विचारूंक जाय सोमिया जेजूची ती सांगली ती वाट खंयची ती वाट आनी त्या वाटेर
हांव आनी तूं आसावंगी म्हणलें आमकां आमी विचारूंक जाय. जायते नवें आमी करूंक पुरो, जायत्या मागण्या समतीक गांवांत वचूंक पुरो, जायत्या कडेन रिट्रीटीक वचून आमी अजापां आमच्या जिवितांत जावंक पुरो, पिडा गूण जाल्ली ही आमच्या कुटुंबांत आमकां मागिल्लें मेळ्ळें, जायते आमकां अनुभव करूंक पुरो. खंयसर गी सोमी जेजू सांगूंक आशेता, म्हज्या पुता म्हज्या दुवे सगळें म्हज्या नांवान सगळें जाता. खंयसर म्हजें नांव घासतात, खंयसर म्हजें भावर धरतात, हें सगळें घडटा. कित्याक जेजूच्या नांवाक बळ आसा. पदरापण वदोळ सांगलें जेजूच्या नांवाक बळ आसा. जेजूचें नांव काडल्या वरवीं थंयसर अजापां घडटात. पूण ताजो अर्थ तो मनीस कोणीय तो जावं दी तो सर्गाक वता म्हणून न्ही. तो सर्गाक वचचें जाल्यार ताणें आयकखासे मात न्ही तें पाळोवंक जाय आनी ताजे समजोणी सारक्या रितीर आसूंक जाय. त्या देखून आमी पळयत पुस्तकांत आमी जायते फावटी आमी वाचलां मोगाचें न्हू. मस्त फावटी आमकां कितलें वाचल्यार आमचें चिंतप कशें म्हळ्यार हांव वेरी न्यूट्रल, हांव बारी न्यूट्रल. आतांच्या प्रत्येक तरान आयच्या ह्या समाजांत ह्या देशांत ह्या विदेशांत आमी पळयता आमकां गठ्ठर जावन रावोंक नाका. आमकां न्यूट्रल कित्याक म्हळ्यार इशीन रावलां म्हळ्यार जट्टाचार मार पडटात, तिशीन वचूंक आमकां मोन ना. आनी आमी खंयचेय एक चिंतून आसां आमी हेचें पुरा करचें सारकें. एकच आमकां रक्षणाच्या वाटेर आसा म्हळ्यार कुडीच्या रक्षणाक आमी पळोवन आसा आनी आमी न्यूट्रलिटी हांवान तूं मुस्तफुटी जिवन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा ती वाटी सारकी न्ही. 6 लोकाच्या 11व्या अध्यायांत 23 वाक्य म्हणटा कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध ससय, जो कोण म्हजे सांगात आपूण जायना तो निसाकी संपडायता. दोनूंत वर्ग आसचे, तिसरें वर्ग ना. हांवें वडोळ सांगलें दोनूंत वर्ग करचे जेजून. एकत म्हजे सांगाता या म्हज्या विरोध दोनूच. हांव जेजूच्या सांगाता ना, सांगाता आसले बरें करता म्हूण सांगाता रावना. सांगात रावल्या कडे म्हाका तांचे मार पडटात. त्या देखून हांव तांच्या सांगाता वचना, हांव मध्य रावता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ही वाटी सारकी वाट न्ही. हांवें आनी तुवें चिंतत आसली सारकी वाट जावंक पावना. देखून जेजू म्हाका तुका सांगता हांवें तुवें सारकी वाटेन कशें वचोंक जाय. सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान 6व्या अध्यायान 7व्या वाक्यान जायते तरान जेजू उदाहरण दिता. दुस्मानाचो मोग करा. आमच्या प्रकार आमकां मोग करतलो मात्र हांवें तुवें मोग करचो. पूण जेजू म्हणटा दुस्मानाचोय मोग करा. ती जावन आसा सारकी वाट, ती जावन आसा सारकी वाट. रागार जायनाका, रागार जायनाका. एकामेका बक्षिया विविध शिकोवण सुम्या जेजून दिल्ली. हांव तें सांगायचें म्हणना, घरा आमी वचून वाशयत हें आमकां मुस्ताना गुत्त आसा. त्या प्रमाणे आमी वचूंक जाय. सामान्य तराचें चिंतप दुसरें, म्हाका बरें करता देखून ताका बरें करता म्हणलें चिंतप दुसरें, आनी जेजूच्या सर्गींची वाट ती कितें अशीर वाट आसा ती दुसरी. मुस्तफुटी म्हाका तुका बगता ह्या वाटेन येचें जाल्यार कशें. जर तर हांव तूं त्या वाटेर वचना. पवित्र पुस्तका प्रमाणे हांव तूं मुस्तफुटी आमकां आमी समाधान गाणी आहेत. हांव बावार्थी, म्हजेर काकूळ दाखयता, म्हाका कुरपा मेळटा आनी हांव कितें म्हणी करता. पूण जर तर म्हजें तें प्रयत्न ना जाल्यार हांव ओप्पातां देव मस्त काकूळदार, मस्त कुरपेवंत आनी मस्त आमकां कुरपा दिता. तूं आमचो मस्त मोग करता हें पुरो समा. तरी पूण तितलो मोग कर न्ही, तितली दयाळे तो जावं न्ही, तितली ताणें कुरपा दिवं न्ही. जर तर हांव ताज्या वाटेर जियेना जाल्यार हांव खंयसर आसा, तूं खंयसर आसा म्हणलें हांवें तुवें चिंतूंक जाय. त्या देखून सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान 3ऱ्या वाक्यांत स्वामी जेजू स्पश्ट उतरांनी सांगता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसा ती कितलीं बागी सर्गींचे रास तांचे. आज मस्त जाणां चिंतात आमी पुरा सर्गाक वता, मेल्ल्या कुडले पेपरार येता स्वर्गस्थ रागी धारे म्हणून सगळ्यांक. हांवें तुवें चिंतचें तशेंच आमी क्रिस्तांव पुरो सर्गार वता. पूण खंयसर गी जेजू सांगता जो कोण अंतस्करणी दुर्बळ आसा, म्हाका जेजू जाय, म्हाका देव जाय. एका दुर्बळ्याक कशें दुडवाची लौकीक दुर्बळ्याक कशें पयशांचे गरज आसा गी, तशेंच अंतस्करणी दुर्बळ्याक देवाची गरज आसा आनी देव ताका जाय जे म्हणून सदांच तो आशेता. असलें एक उदाहरण मात्र दिलें. जायतलें जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगान 5व्या 6व्या आनी 7व्या अध्यायान जायतले विशय ताणें थंयसर सांगलां. एक उदाहरण दिवन हांवें सांगलें मोगाचें न्हू, जेजूची वाट, देवाची वाट आनी मनशाची वाट ती वेगवेगळी जावन आसा. हांवें चिंतल्या बरी न्ही मोगाचें न्हू. त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त स्पश्ट तरान सांजू आमच्या 9व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत अशें म्हणटा हांवूच तें दार, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शबीत नासतलो,
तो भायर भितर वेतलो ताका सरोवी मेळटलो. जेजू मात्र एक दार. ह्या संवसारांत साबार दारां आसात, साबार वाटो आसात, साबार धर्म आसात, साबार पंगड आसात. आनी आतांचे एक चिंता पायलां, सक्कडे धर्म एकच, सक्कडे पंगड एकच, कांयच ना ताचो व्यत्यास म्हणून. पूण हे मनशाचें चिंताप. स्वामी जेजू म्हणटा हांवूच तें दार. जेजू सगळ्या संवसाराक हर एका मनशाक आयलो. त्या धर्माच्याक ह्या धर्माच्याक न्ही, हर एका धर्माच्याक जेजू आयलो. पूण जेजू जावन आसा तें दार, जेजू जावन आसा ती वाट. जेजून खंयच्या वाटेर म्हाका तुका सांगलें, देवाचें उतर म्हाका तुका खंयच्या वाटेन सांगता. जर तर त्या वाटेर तूं वचना जाल्यार हांव खंय पवान म्हणलें एक आत्मावलोकन करचो दीस आयचो जावन आसा. तो केवळ दार मात्र न्ही, तो जावन आसा वाटी म्हणटा. सांजोच्या 14 अध्याय 6 वाक्यान जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशीन वचूंक जायना. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय स्पश्ट तर सांगता एकच वाट आसची. हांवें तुवें चिंतिल्ल्या बरी जायत्यो वाटो नात. आज समुदाय समाज मस्त कडेन म्हणटात हर एक वाटो वचून सर्गाक व्हरून पावयतात. खंयसर की आमकां आज आत्मावलोकन करूंक, आमकांच चिंतूंक सर्वेस्पर देव उलो दिता. कित्याक ती वाट अशीर मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार त्या वाटेर एकल्यांनी मात्र वचूंक, पंगड जावन वचूंक अवकाशच ना. उडास्तोऱ्या मस्त मोठी आमी चिंतचें, आमी सगळ्यांनी ओट्टू येचें, ओट्टू वचोंक जाय. सांगात आमी एकामेकाक आदार दिवन वचोंक तांकां कुमो करूंक जाय. पूण त्या वाटेर वेचें एकल्यान मात्र वचोंक साध्या. ग्रूप फ्रेंड सर्कल, क्राउड्स काणगोनो तांच्या दाक्षिणेक तांकां एडजस्टमेंट, हाका एडजस्टमेंट करून गेल्यार खंय सारकी आमकां पावता. पळयत पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या 10व्या अध्यायांत 34 वाक्य स्पश्ट तरान अशें सांगता, म्हजे वरनी चड आपल्या बापायचो आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. म्हजे वरनी चड आपल्या पुताचो वा दुयेचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. मस्त फुटी आमकां भोगता मोगाचें न्हू. आमी कशें तांकां दुखोवचें. तांकां दुखोवंक जायना. तांकां देवाक हांवें दुखोवन वचोन म्हाका गुत्त आसा. देवाचो सगळ्या काळजान मोग करचें म्हण जेजून सांगिल्लें. ती जावन आसा जेजून दाखयल्ली वाट. तरी पूण आज हांव तूं मस्त बोटी मनशां दाक्षिणे वळख जावन ताका दुखोवन वचो, हाका दुखोवन वचो, ती मुख्य ही मुख्य म्हण हांव थंय जिवन आसा. जेजू खंय सारकी सांगता मोगाचें न्हू. हांवें शिकोवची वाट जावन आसा. पयल्यान पयलें देवाक म्हत्व दिया. देवाचो सड्ड मोग करा. देवाचो मोग करन मनशांचोय मोग करा. पूण ताचो अर्थ देवाक सांडून मनशांचो मोग न्ही. देवाक पयलें स्थान दिवन देवाचो खऱ्या काळजान मोग कर, मनशाक मोग करा. देवाच्या सता वटेन जिवन त्या मनशाक मोग करा. न्ही हांवें कशेंय जियेल्यार जाता, हांवें मनशाचो मात मोग केलो आनी त्या खातीर हांव करूंक जाता म्हूण सांगूंक जायना मोगाचें न्हू. स्वार्थ त्याग गरज आसा. कित्याक जडती जावची एकल्यांक मात्र. जेजू विचारता केलाय न्ही, केलाय न्ही. हांवें मुस्तोड्या कडेन 11चे म्हाका एक मोन पळोवंक मेळ्ळ्या कडेन 11चे स्वास सोडटा आसतना हांवें पळयल्लें जावन आसा. मनीस अशें करता कितें म्हूण म्हाकाय गुर्तू ना. हांव चिंतचें देव कांय त्या मनशांक 11च्या वेळार झडती करना आसा कोण ना म्हणून हांवें पळयल्लें आसा. 11क त्या मनशांच्या परिस्थितीर खंय गे ती वय न्ही वय कण्ण भशेन म्हणूनच आसतात. खालें म्हूण ताका गुर्तू ना. हांवें तशें पळयल्लें आसा. त्या हांवें पवित्र पुस्तकी सांगता हर एकल्याक झडती आसा. तुवें तो ताणें केलें देखून हांवें केल्लें म्हणलें आमकां वाद आमकां मेळना. जेजून विचारचें तुवें केलें तुवें करूं न्हय. ताणें तशें केल्लें खातीर हांवें तशें केल्लें जस्टिफिकेशन ना. हर एकल्यांनी आमच्या कामाक आमी आन्सर दिवंक आसा. त्या देखून ती वाट अशीर एकल्यांनी येचें देवा कडेन आन्सर करूंक आसा. हांवें तुवें चिंतचें नाका ताणें सूख केलें देखून हांवें सूख केली हांव खंय म्हणे बचाव जातालो म्हणून. पळयत पुस्तकांत स्पश्टतन सांगता मोगाचें न्हू. ही वाट बारीक जाल्ल्यान झुजाच्या रुपार हांवें तुवें वचोंक जाय. कशें वचोंक जाय? ही बारीक वाट रिगोवंक जायना. झुजू बलात्कारान हांवें तें वचोंक जाय. पळयत पुस्तकांत सामातेवाच्या 11व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा, स्नान जाता जो हांव आयिल्ल्या काळांत हांव
आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधन करूंक पळयतात. आमी पळयता न्ही खंय एक व्हडले एक चिंत्या क्रावड आसा, मस्त लोक आसा, खंय कडेन उजो पेटोवन दी खंय जालें व्हडलें कालेंगे गाडी बिडी जावचें आसा, कालेंगे जाता म्हणटाना लोक कालें करता धांवता, बारीक वाट आसल्यार लोटून लोटून लोटयता, एकलो आनेकलो लोटता, आनेकलो आनेकलो लोटता, कशें म्हणी हांव बचाव जायचे म्हणून, कशें म्हणी हांव बचाव जायचे म्हणून. त्या दाडा हांव इतलो ग्रुपार येयलो पुरो म्हणटात कशें म्हणी बचाव जायचे म्हणून, खंयची एक बारीक वाटाल ताच्या भितर रिकतात बचावी जावची आसली. तशे प्रमाणे जिविताच्या या मुच्यान तुज्या ह्या संवसारीक जिवितांत पयत पुस्तक म्हणटा बलात्कारान हांवें थंय ह्या वाटेन वचूंक जाय. ही बारीक वाट मुजे सांगाता आनेकलो येता वा ना म्हाका गुर्तू ना, पूण देवाच्या मोगान देवाक महत्व दिवन जेजूच्या नांवान जेजूची उतरां पाळ हांव वेत आसतना हांवें बलात्कारान म्हणल्या बरी त्या वाटेन येचें. म्हाका कांय स्वागत करनात, म्हाका कांय फुलां घालनात, पूण हांवें जावन कश्टांची नश्टांची वाट तरी जेजूच्या त्या उतरा प्रमाणे हेच्या वाटेक थंयसर पयत पुस्तक म्हणटा बलात्कारान ती स्वाधीन करूंक पळयतात. आनी हांवें थंय म्हज्या तुज्या जिवितांत ही वाटेचेर बारीक वाट बलात्कारान हांवें थंय वचूंक प्रयत्न करी जाय. ती कशी करूंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा 29 अध्याय 13 आनी 14 वाक्यार म्हणटा तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो, वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसतलो, तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पर. थंयसर खंयसर एक पयस जेजू आसा. ह्या जेजूक ह्या देवाक हांवान तूं केदाळा त्या बारीक वाटेन वचून सगळ्या काळजान म्हाका देवूच जाय म्हूण सगळ्या काळजान हांव ताज्या त्या जेजू जाय म्हणून वेता आसता ताका सोदून वेता गे थवळ हांव ताका भेटोवंक शकता. सगळ्या काळजान म्हजें काळीज तें एकच कडेन आसचें, थंयच म्हाका जाय म्हणून त्या वेळा बारीक वाटेन वचूंक शकता हांव. मुस्तुबुटी मोगाचें न्हू म्हाका न्हू तुका सर्वेस्परा देवाचो मोग सर्वेस्परा देवाचें मोल गुर्तू ना. त्या देखून हांव चिंता उरलें म्हाका इम्पॉर्टंट म्हणून उरल्यांक हांव मोल दितां. जेजून तें स्पश्ट रुपान सांगलें ताज्या एका गादी रुपार सांगलें ताणें थंयसर सामात्याच्या 13 अध्यायान 36 वाक्यान वपारी रुपार सांगलें सर्गींचें राज म्हळ्यार बोरी मोतयां सोदून वेतेल्या एका सौकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तो ते मोती तो मोलाक घेता. आज आमकां विविध संगती आमच्या मुखार तुजे मुखार आनी म्हज्या मुखार आसात. केदाळा सर्वेस्पर देवाक हांव वळखलो, तें जावन आसा मोलादीक म्हूण चिंतलें आनी ताज्या मोगाक हांवान तूं थान येयल्या आनी बुकेल्या आनी त्या मोगाक सर्वस्व आमच्या सगळ्या काळजान ताका महत्व दिवन उरलें पुरो त्याग कर हांवान तूं त्या मोगा फाटल्यान वेता गे. ती जावन आसा वाट बारीक वाट सर्वेस्परान विसरली वाट. उरलें सबार संगती हांव खाण म्हणून येता म्हळ्यार सगळ्यांक सांगात कोण साबार तेंय जाय म्हाका, हेंय जाय, ही वस्तू जाय, ती वस्तू जाय, देवी जाय, ती रुंदायची वाट. पयत पुस्तक म्हणटा ह्या वटेन तुवें वचोंक जाय जाल्यार उडास दवरूंक जाय. जेजू स्पश्ट सांगता सांलोकाच्या 14 अध्यायान 26 तर 33 वाक्यांत बारीक अर्थभरीत रितीर सांगता जर कोणी म्हजे शिश्येन येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शिश्य जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवंक म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यानी म्हजो शिश्य जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणीय एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें खरें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना तें समजोवंक पयलेंच बसून गरज आसल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका थांग ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कट ताका केंडोन ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000 फौजाण येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नांतर जालें शत्रू राय विचारिना जायत. तेच बरी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो शिश्य जावंक नजो. परत हांव वचतां तेच बरी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो शिश्य जावंक नजो. स्पश्ट तरान
तुझी बारीक वाट सोमी जिसू मकान तुका सांगता स्वात्याग सगळें सांडून ताज्या फाटल्यान वेचे त्या फाटल्यान वेता आसतना तो आमकां कृपा दिता त्या वाटेर वचूंक तो आमकां धैर्य दाखयता त्या वाटेर वचूंक तो आमकां आशिर्वाद घालता त्या वाटेर वेता आसतना रुंद वाट हांवान तूं कितें विंचून आसा आमच्या चिंतपा प्रमाणे हांवान तूं वचून आसा मोगाचें न्हू जर तर ह्या अशीर वाटे विशयंत हांवान तूं चिंती नासतना केवळ आमच्याच चिंतपा प्रमाणे आमी गेले हांव जाल्यार स्वामी जेजू आयच्या दिसा मुचे लागीं आनी तुजे लागीं म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे खंय आसा तुका सोदून पळय आनी ओडलो वाचल्या वाचपांत 11वें वाक्य म्हणटा अब्राम इसाक जाकोब आनी सर्व प्रवादी थंयसर सर्गार राजार आशिल्ले आनी तुका भायर गेल्लें पळयत आसतना तुमी दान किर्लिताल्यात कित्या खातीर अब्राम कित्या खातीर इसाक कित्या खातीर जाकोब सर्गार आसार गेले कित्या खातीर ते प्रवादी ताणें एकच देवाचें उतार पडलें अब्राम खंयसर आशिल्लो देवान सांगलें सगळें सांड आनी ह्या वाटेन वच तो गेलो इसाक जाकोब जावंक पुरो प्रवादी देवाचें उतार पडलें देवाचें उतार पडल्या वरवीं ते सर्गार आसा वचून पावले जेजू जावन आसा देवाचें उतार जेजू जेजू म्हणच्या शब्दांचेर न्ही बगार देवाचें उतार जावन आसा जेजू सांजोवचें पयलें वाक्य तावन आमी थंयसर पळयता देवाचें उतार जावन आसा जेजू कोण देवाचें उतार पाळटा तो निजाकी सर्गींच्या रासाक वचोंक पावता आनी त्या देखून मोगाचें न्हू आज हांवें थंय उडास धरूंक जाय ती अशीर वाट म्हळ्यार निजायक ती अशीर न्ही जाय तितलें थंयसर दाराळ करपा दाराळ बेसांवां जाय तितलीं जेजूची आसात त्या जेजूच्या उतरांचेर वेच्या वाटेक जेजू म्हणटा अशीर दरवाटो न्ही ती हांवें तुवें चिंच्या बरी अशीर बगार जेजूच्या एकच ताज्या नांवाकाल ताज्या उतराकाल जिवची वाट जावन आसा ती अशीर वाट जर तर उरलेंची तत्वां उरल्लीं नियमां उरल्लें चिंतून हांव ताचेरय पांय दवरतां हाचेरय पांय दवरतां 100राचेर पांय दवरून आरामेर वचूंक जाता म्हळ्यार ती जावन आसा रुंद वाट त्या देखून आज देवा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा मुचेर खाकूळ दाखय म्हज्या कुटुंबाचेर खाकूळ दाखय आमी खंयच्या वाटेर आसा म्हणून तूं आमकां रिव्हिलेशन दी तूं आमकां अंतर्ज्ञान दी खंयच्या वाटेर हांव आसा आज चलोवन आसा म्हजें कुटुंब खंयच्या वाटेर चलोवन आसा हांव मनशांक भियोन आज हांव न्यूट्रल जावन जिवन आसांगी ह्या ताका तिरस्कार करून जिवन आसांगी ह्या सोमयान जिजून शिकयल्ल्या ताज्या उतरांचेर हांव तूं जिवन आसांगी म्हणलें आज आमकांच आमी विसान काण घेवन मुखल्या दिसांनी ताच्या वाटेर ताणें शिकयल्ल्या त्या शिकोवण्याच्या वाटेर हांव तूं चलोवंक प्रयत्न करया आमेन मोगळा सोमया जेजू समर्पण करता आमकां सुमेस्तांक तुज्या हातांत तूं जावन आसाय सासणीक जिविताची वाट सोमया आमकां त्या वाटेन चलोवंक जाय आसची कृपा आत्म्याचें मार्गदर्शन आनी सर्व तराचो दैवीक आदार फावो कर म्हण मागता मोगळा सोमया समर्पण करता हर एका कुटुंबाक तुज्या हातांत मोगळा सोमया समर्पण करता हर एका पिडेस्तांक समर्पण करता तुजे तावन पयस सरलेल्यांक निराशी जाल्ल्यांक नाना त्या बंधनांनी संपडाल्ल्यांक तुजें उतार आयकूंक आनी पाळूंक असाध्य जाल्ल्यांक समर्पण करता सोमया आमकांच आमी तुज्या हातांत आमी खंयसर आसांव हो नियाळ करूंक तुजें उतर ध्यान करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक कृपा आमकां लाभय म्हण मागता मोगळा सोमया जेजू तुजी आतां पवित्र सकत आमकां हर एका बंधनांतावन पिडे शिडेच्या बंधनांतावन आनी तुजे तावन पयस वडच्या हर एका अनकरी सक्त्यांतावन सुटका लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हालाबाशा ला 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 हरी डी 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 हालेलुया 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 हाले 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 ले 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 ला ला मशकरा बारा बारा बा हालेलुया 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 हरा रा 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 शरा रा 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Pansonko 135 Nuramotedu.
ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ. ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಕಾಯ್ದ ನಡೆಸುವ ಕುರುಬಾನದೆ, ನನ್ನ ಕಾಯ್ದ ನಡೆಸುವ ಕುರುಬಾನದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು. ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲವ ಬಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ बाळली. मंगळा जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर आता हर एका गरजेवंताक आपड सोम्या हाला माशा ला 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 हर एक आत्मो तुझे थांब पैसरचे सिट्युएशन आता पाठी हाडणं तुझे रक्षण लबई सोम्या हाला बादशाह करा मराडा हर एका पिडेस्ताचे तुझा आशीर्वादाचो हात देवाने उंदी सोम्या हाला माशा ला 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 हालेलुया हालेलुया खऱ्या खर्चात मागतात कोण तांका आशीर्वाद दिता तुमच्या सोम्या हरकांचे हालेलुया 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 विपरीत तरान तकले पडापडेन कस्ट्रोच्या एका व्यक्तीक संपूर्ण तरान निरीक्षण करता म्हणटा सोम्या हालेलुया 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 नाना तराची नाली साई बघून निराश झालेल्या व्यक्तीक संपूर्ण धैर्याने भरवसा देऊन जीवितात एक मॅच पुकार काढून आधार दिला पण बसायचा हालेलुया हालेलुया हिला माशाला ला 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 हालेलुया 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 मामा शकरा बरा बरा शाबरा बरा बरा हालेलुया कुट माताऊन पैस हर एकल्याने सांडल्या कुट माताऊन पैस
तसंच त्या व्यक्तीक Oh, Jesus. कुटुंबाक फाटी येऊन आणि त्या कुटुंबात त्या व्यक्तीक स्वीकार करचे तसले विशेष भाग देऊन त्या व्यक्तीक आशीर्वाद सिद्ध म्हणता सोमी परमाशला लेलेला अबरी गदाना सला कला कला रबातला मसला लेलेला अबशक्रा बाबा बाबा अरारा एका दुबावी व्यक्तीक सोमी परिवर्तन करता आणि त्याचे कुटुंब जीवित ब्लेस करता म्हणून बसायता हालेलुया Praise Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया सबार पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे देऊन आशीर्वाद सिता मागा तुम्ही घेतल्यात म्हणल्या वागदानाकाल मुझे लागी मागा आणि हांव तुमका Jesus. फावो करता म्हणता Lord आमेन Jesus. Tonight, Jesus. सर्व आमी दिबी घालया मोगाच्यानो आतां आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरयांक एक घडी आनी सगळ्यान दोळे धांपया आज आमी विशेश तरान पिडेस्तां खातीर मागया हो हात आमच्या कुडीन आमचें कितेंय बेजाराय आसा कितेंय दूख आसा कितेंय उणेपण आसा उडास धरा तो तुमचो हात न्ही जेजूचो हात जेजूची सकत कृपा ह्या हाता मारयपा तुमच्या कुडीक तुमच्या जिविता वालता आनी हो हात तुमच्या कुडीचेर मात्र न्ही उडास धरा हो हात तुमी कोणाक पुरो मोती काडटात ह्या घडये कोणाक आज मागता म्हळ्यार विशेश तरान विविध पिडेंत कश्टात येयल्यांक मोगाचेनो मस्तू जाणां कश्टात आतां आस्पत्रेनी गारेनी विविध पिडेक वळख जावन कश्टात मस्तू जाणांनी मागोवंक सांगला प्रत्येक जाण आमची एक भयण सिंथिया म्हणून कॅन्सर पिडेक वळख जाल्या कठीण कश्टान आसा आस्पत्रेंत आसा वळवलता तेजी ल्हान ल्हान भुरगीं आसात दोगां आनी दुर्बळें कुटाम कश्टी कुटाम मस्तू कश्ट आसात हे कुटाम वळवळून आसा एका लेखान त्या कुटुंबा खातीर त्या स्त्रियेक विशेश तरां आपोवच्या ते कश्ट सोंसूं बोळ मेळच्या खातीर तिचे खातीर मागता आसतना आमची वैयक्तीक ते समा मागणी कितें आसात आमचे कितें अपेक्षा आसात आशा आसा आमच्या काल जमानांत कितें आसा सगळें सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मागचे न्हू ह्या घडये विशेष तरान ती पवित्र सकत करपा वाळोवन दी अभिशेक करून दी आपडोवन दी गूण करून दी आमकां बरी भलायकी बरेपण दिवन दी ह्या मतीक ह्या जिविताक समाधान संतोश बरेपण दिवन दी म्हणून मागता आसतना हो हात म्हज्या तकलेर दवरलो हांवें उडास दवरया आमी मागता कोणा म्हूण सांगला तांच्या तकलेचेर हो हात आसा आमी पिडेस्तां विशेश तरान कोण गळवता तांच्या तकलेचेर हो हात आसा म्हणल्यार उडास दवरया आनी ह्या घडये सोमीचे सकत आमच्या कुडीचेर आनी तांच्या जिविताचेर तांच्या कुडीचेर वालता म्हणल्यार उडास दवरून ह्या घडये विशेष तरान मागया काल जमानांत हांव पावर्तान पातयेनीन मागया मोगाचें न्हू त्या जेजूच्या नांवाक उलो मारून त्या जेजूच्या नांवाच्या सक्तेन आमी मागया मोगाचें न्हू मागया विशेष तरान ह्या घडये मागया ते पवित्र सकत करपा वालच्या खातीर एक चरान आमी पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावया आनी विशेष करपा सकत पवित्रात्म्याचें वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू उलो मारया जेजूच्या नांवाक आमी उलो मारया जेजू कडेन आमी मागया जेजू तुज्या पवित्रात्म्याचे सक्तेक वोत अभिशेक कर त्या मारिपात बरेपण त्या कुडींनी वाळोवन दी गूण करचे सकत वाळोवन दी बरेपण वाळोवन दी अभिशेक सोमया अभिशेक आपोड सोमया म्हण त्या पवित्रात्म्याचे सक्ते मारिपात आमी मागया जेजूच्या नांवाक त्या पवित्र नांवाक आमी उलो मारया त्या जेजूच्या नांवान आमी मागया मोगाचें नांव विशेष तरान आपोवच्या खातीर गूण करच्या सोमीचे सकत वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें नांव मागा मागा मोगाचें कोणें सकत तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणा खातीर तुमकां मागोवंक जाय तांचेर हो हात दवरला म्हणलें चिंतून तुमी मागा मोगाचें नांव पातयेनीन बावारता ह्या घडये आमी विशेष तरान एक घडी आमी मागया मोगाचें पवित्रात्म्याचें सकत करपा वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें नांव पातयेनीन बावारता ह्या घडये मागया मोगाचें नांव ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ
तुझ्या पवित्र नावाने परम पावनात्मने अभिषेक माडिरे परम पावनात्मने अभिषेक माडिरे 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 हालेलुया 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 praise Jesus thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आता सुम्याचे आशीर्वाद जोडून थाय जाऊया गाऊया गीत येते वडा सक्रमेंतान Itia voda sacramenta sustan naman koruya purbila tiaru pabodva noyoriti adarya salbon vecha uskut visyam bavartace botia se sembapa que se sputa Sani stutisa podvi maima sustas Ikastalya persita tu cado gancha spirita Samasami Navata Amen प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफल सदांच आमचे ते आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर सुमयान जेजू तुझे नांवान तुझ्या नांवा मरिपात आमी मागला त्या पिडेस्त भाव भयणीक आपोर सुमया गुण कर ती पिडा सोसूंक करपाती विशेष तरान तुझ्या हासरपण दिसपते तांच्या जिवितान बगूंक आनी तूं बळवून तूं सक्तेवन वा बळवंत शिपाय बरें ज्या बगलेक आसाय म्हणल्यार त्या बरोशान बावर्तान बरो ताका करपा धी जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen